मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? तो सकाळचे व्लॉग आसा. ऋतू गेला स्कुलान आनी आयज ताका दिला हांवें चपाती आनी ऑमलेट, म्हणजे विदावट अनियन घालनासतना. ताका ऑमलेट आवडटा, अनियन बी घातलें तो खायना. सो तो स्कुलान गेलो न्ही, मागीर हांव मातशें न्हिदलेलें. ते म्हाका रातचें मातशें झेम पडना न्ही, सकाळचें म्हाका अशें झेम अशें पडटा. मातशें न्हिदलेलें, आतां उठलें आनी सकाळीं उठल्या बरोबर न्ही अशें ड्राय नट्स खाता हांव. सोक करून दवरता न्ही, पण आयज खावंक ना. सो म्हटलें चाय पितानाच खावया म्हटलें. सो आयज आसा ब्रेकफास्ट ऑमलेट, चपाती आनी च्या फक्त आतां हांव सकाळचें थोडेंशें पिता. डॉक्टर म्हाका सांगलेलें सकाळचें दूद पी म्हणून. म्हाका दूद जायना, म्हाका च्या जाय. पळय ग्लास व्हडलो आसा, पण च्या थोडेशें घेतला हांवें. सो पळयात म्हाजे हांगा वॉलनट आनी बादाम आनी चपाती आनी ऑमलेट. सो ब्रेकफास्ट करता. आनी आयज हांव सगळें क्रिसमसाचें डेकोरेशन बी सगळें काडटलें हांव. तो सगळें म्हाका तें आयज काडूंक जाय. आनी आयज म्हाजें आसा डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट, पण लेट आसा 12. टायम भरपूर आसा. म्हटलें आयज तें क्रिसमसाचें न्ही सगळें काडया म्हटलें. जालें न्ही आतां क्रिसमस. सो डेकोरेशन सगळें काडून न्ही म्हाका बरें पॅक करून न्ही सगळें सांबाळून कबडान दवरूंक जाय. सो म्हटलें टायम आसा भरपूर. सो मशीन बी मारपाचें आसलेलें, तें म्हटलें मागीर मारया, पयलीं हें सगळें काडया म्हटलें. हें सगळें क्लीन करून मागीर हांव सगळें दवरतलें. मागीर हांव येवन दवरतलें ताका बेडा पोंदाक. आतां दवरचें ना, पण हांवें सगळें न्ही आतां हांव पॅक करून दवरतलें. सो शिवंता सांगलां हांवें लायटी स्टार बी सगळें काड म्हणून. सो हें सगळें पॅक करून न्ही म्हाका बरें पॅकींग करून ताका बरें टेप बीन मारून न्ही सगळें दवरूंक जाय आयजूच. फाल्यां केलें न्ही कामां तशीं उरता. ओके, तूं हें सगळें करून घेता बेगिना कित्याक 12 अशें वयतलें हांवें डॉक्टरा कडेन. तें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. तो जालें म्हाजें काम. काडलें हांवें डेकोरेशन सगळें आनी मशीन मारला. मम्मी पप्पाला आपूण पुसता म्हणपाली. सो आतां वयता आमी डॉक्टरा कडेन. आयज आसा अपॉयंटमेंट. 12 वयता आमी, कित्याक काल नंबर काडले आमी. अशी पयलींच काडले आनी अशें बेगीन म्हणपाचें. काल काडले आनी नंबर मेळ्ळा आमकां 9. सो जस्ट कॉल केलो तांकां. सो हांव रेडी जाल्लें आसा. वयता वचून आयज कितें सोनोग्राफी की करता म्हणटालो डॉक्टर. पळोवया कशें कितें. आनी म्हाका थंडीचें विचारूंक जाय. म्हाका सिरप बीन दी म्हणटा डॉक्टराक. कित्याक थंडी म्हणजे अजून कमी जावंक ना. नाकांतल्यान वयता. ताका लागून म्हाका कमेंट केलेलें कोणें तरी, तुवें कितें मेडिसीन घेता थंडेक. आतां प्रेग्नन्सीन न्ही हांव कांय मेडिसीन बी कांय घेयना. सो आयज डॉक्टराक विचारतलें हांव कितें घेवपाचें मेडिसीन, म्हणजे डॉक्टर बरो दितलो तेंच मेडिसीन हांव घेतलें. ओके, सो चला भायर सरता. शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही, शिव येवंक ना अजून. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. आनी हांगासर पळय सगळें डेकोरेशन बी हांगाच दवरलां हांवें, कित्याक म्हाका आतां डॉक्टरा वचूंक जाय, टायम जालो. सो हें पळयात सगळें दवरलां. आतां ताका सगळें भितर दवरूंक जाय खाटा पोंदार. हें काडलें हांवें. आनी उरलां बारीक हांगा स्टार ते वयल्ले हें सगळें पळयता. फाल्यां काडटा. आनी बारीक उरलां. आनी कांय ना तशें. आनी भायर दारां लायल्या न्ही. हांगासर अशें 2 आसा, इतलेंच आनी कांय ना. तर तुमकां शिव मेळटा. भायर सरला आमी. आयज म्हाका डॉक्टरान म्हटलेलें न्ही सोनोग्राफी. हय, ब्रेकफास्ट कर आनी उदकाची बाटली घेवन यो म्हटलेलो डॉक्टरान. हय, आतां ऑलरेडी पिल्या हांवें. ती म्हाका 2 टॅबलेटी घेवंक जाय. एक ब्रेकफास्ट जालें तेन्ना, मागीर 11 नाल्यार 11:30 आनी एक टॅबलेट घेवंक जाय. सो जस्ट टॅबलेट घेतले, एक ग्लास उदक पिलें. आतां पळोवया. आनी म्हाका थंडीचें विचारूंक जाय. सगळें थंय गेलें न्ही, सगळें विसरता. दोगाडा गजाली मारता डॉक्टरांनी हो कामाचे इव्हेंटाचे गजाली. हेंचे गजाली आनी म्हाजे कितें विचारपाचें आहा सगळें विसरता हांव. दोगां उलयत बसता डॉक्टर. गड फ्रेंड्स येतो. आवय सावकास. कितें चेंज जातलें पण रस्तो चेंज जावचो ना. सो नंबर 3 गेला. आमचो कितलो 9 न्ही, नंबर 3 गेला. खूब रश आहे. तो जस्ट पावले आत्तां 1 जाली हांगासर. ओके, सो डॉक्टरा सांगलें हांवें थंडेचें बरोवन दिलां हेणेन थंडेचें औषध मेडिसीन. सो बेनाड्रील हें खबर आहा न्ही ना. पण लास्ट टायम न्ही ऋतूके टायमार न्ही म्हाका थंडी जाल्लेलें. सो केदार डॉक्टरांनी म्हाका हें दिलेलें चेरी कॉफ. तेंय बरें. ताका सांगलेलें शिवताक चेरी कॉफ हाड म्हणून. तो ओपाल ना, डॉक्टरा विचार कर. सो हें दिलां बेनाड्रील दिलां, कफ फॉर्मुला आनी गार्गलिंग करपाक दिलां. कित्याक न्ही हांगासर म्हाका खोकली मारता. आनी 3च टॅबलेट दिला. ते एम्प्टी स्टमकाक घे ओपालो. सो इतलेंच आनी कांय ना. आनी हार्टबीट आयज आयकोंक दिलें. बरें आखय. आनी कितें कर म्हणटा स्कॅनिंग न्ही, स्कॅन न्ही, आनी स्कॅन कर म्हटलां. पळय स्कॅन कर म्हटलां. स्कॅन कर म्हटलां.
केन्नाय करूं शकता, म्हणजे आतां केन्नाय फाल्यां परवा केन्नाय करून ते रिपोर्ट मागीर व्हरून दाखोवपाचे. सो आतां पळोवया हो केन्ना फ्री आसता तेन्ना असो तो म्हणटालो मंडे या म्हणून. सो मंडे हो स्कॅनिंगचो रिपोर्ट म्हाका न्ही मातशें न्ही सकयल न्ही पोटार दुखता. डॉक्टरा विचारलें, डॉक्टर म्हणटा जाता काय तशें. सो पळोवया हें आतां स्कॅन करून मागीर कितें तें कळटलें. ओके, आनी कांय ना, बाकी बरें आहा खंय आनी कांय ना. ओके, आनी तुमकां सांगता, म्हाका डॉक्टरान जेन्ना 4 मंथ कंप्लीट जाल्लो पळय तेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन गेलें तेन्ना डॉक्टर म्हणपा लागलो मुवमेंट बीन जाता काय म्हणपा लागलो बेबीचे. तेन्ना म्हाका इतलें जायनासलें, कळनासलें. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो जावंक जाय तो, म्हणजे 4 मंथाक तो बेबीची मुवमेंट जावंक जाय म्हणपा लागलो. पण म्हाका तें जायनासलें. मागीर म्हाका केन्ना जालें खबर आहा, केन्ना ती तुका सांगलेलें पळय हांवें 24 डिसेंबर रातचे 10:30 सुमार तेन्ना म्हाका फर्स्ट बेबीचे मुवमेंट कळ्ळें. 24 डिसेंबर की 25 क्रिसमस न्ही, सो 24 रातचे 10:30 सुमार म्हाका फर्स्ट म्हणजे मुवमेंट कळ्ळें. तेन्ना म्हाका आतां मुवमेंट जायता. रातचे म्हाका चड जाता, हाचे न्हिदता न्ही तेन्ना रातचे चड अशें मुवमेंट करता. दिसाचे चड ना, रातचे चड आसता हेचे. ओके, सो जालें सगळें बरें आहा आनी कांय ना. आनी कितें फ्री आसता वचून स्कॅनिंग करूं येता, मागीर तो रिपोर्ट डॉक्टराक दाखोवंक जाय. ओके, सो म्हाका तें मातशें बेड काडूं येता. सो चिंतला की टायम आसा ते क्रिसमसाचें सगळें डेकोरेशन न्ही काडून दवरता हांव. म्हाका तें आतां भायर सगळें अशें पसारो पडला तें म्हाका तें आवडना पळोवपाक. तें सगळें दवरता हांव. तें आतां शिव आसा न्ही तो म्हाका मातशें बेड काडून दितलो आनी सगळें दवरता हांव. आनी आयज जेवणाक कितें आहा दाखयता तुमकां. सो आयज आसा हें किंगफीश करी. ते हेड बीन घालून न्ही करी केला एपळ्यात, आनी थोडे पीस बीन घालून न्ही करी केला. आनी हांगा आसा काल हांवें ते ब्लिंकीट आसून हें ऑर्डर केल्लें न्ही मेथी, हें पळय मेथीची भाजी. हय, थोडे फ्राय करता खंय हें पळयात. सो हें आसा आयचें मेनू, जेवण, भाजी, हुमण आनी फ्राय. पण किंगफीश हांव चड खायना, जस्ट एकूच पीस. इफ करीतले ना जाल्यार फ्रायतले. पण हांव करीतले खातलें आयज, कित्याक संडे हाडलेले किंगफीश तेन्ना हांवें फ्राय 2 खाले. सो चड अशें खायना हांव. आयज हांव करीतले खातलें, कित्याक सद्या ऑयली खोकली मारता तेका आयज करीतले खातलें. ओके, म्हाका काडटा मातशें बेड. ओके, तो पयलीं आसा तें करून घेता, क्लीन करून घेता, सगळें दवरता हांव सामान बीन. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो ऋतुके टायमार न्ही म्हाका अशें डॉक्टरान सांगूंक नासलें की खंयचे पोजिशन न्हिदोंक जाय, हांव कशेंय न्हिदतालें. ओके, सो म्हाका हें डॉक्टरांनी सांगलां म्हणजे खंयची सायड न्हिदोंक जाय आनी उठ्ठना कशें उठोवंक जाय. म्हटलें तुमकां हांव शेअर करया म्हटलें, कित्याक न्यूली कोण आसता न्ही तांकां खबर बी उरना. ऑलरेडी आसा, म्हाका तेणें फोन करून सांगलां की तुमी प्रेग्नंट आहा म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो एक इन्फॉर्मेशन म्हणून तुमकां हांव शेअर करता, जें की म्हाका खबर आहा हें तुमकां हांव शेअर करता. ओके, तूं जेन्ना न्हिदतना न्ही रातचें न्हिदतना अशें स्ट्रेट न्हिदोंक जायना. ओके, अशें स्ट्रेट न्हिदनाका, लेफ्टान न्हिदपाचें, अशें लेफ्टान न्हिदपाचें आनी पांय अशें सकयल. इफ तुमच्या कडेन तुमकां अशें जायना कम्फर्टेबल जाल्यार पिलो बी आसल्यार न्ही अशें पिलो दवरात आनी पांय दवरात. ओके, आनी लेफ्ट सायडीनूच न्हिदोंक जाय. रायटान तुमकां दिसता न्हिदोंक जाय तुमी न्हिदूं शकता, पण स्ट्रेट न्हिदनाकात. पण जशें तुमी न्ही लेफ्ट सायडीन तुमी न्हिदात. ओके, आनी बेस्ट म्हणजे आतां उठ्ठना अशें उठोवंक जायना, म्हणजे स्ट्रेट अशें न्हिदोन अशें उठोवंक जायना. पयलीं पांय सकयल दवरात. ओके, पांय सकयल दवरात, मागीर अशें उठात. ओके, कित्याक केन्ना याद उरना, आमी झप करून उठ्ठात. सो स्ट्रेट केन्ना उठनाकात. पयलीं पांय सकयल दवरात, म्हणजे अशें पांय सकयल दवरून मागीर तुमी उठात. नाजाल्यार बेस्ट ऑप्शन हें लेफ्ट सायडीन तुमकां न्हिदूंक जाय म्हणटा न्ही, हें बेस्ट आसा. तुमकां कम्फर्ट मेळटा. अशें तुमी न्हिदले न्ही, हें तुमकां ऑलरेडी दाखयलां हांवें. अशें न्हिदले न्ही हें सकयल दवरपाचें आनी पांय अशें वयर धरून, म्हणजे तुका बरें कम्फर्ट मेळटा. आनी पिलो अशें धरून तुका न्हिदोंक मेळटा. कित्याक खबर आहा प्रेग्नन्सीन न्ही न्हीद बीन पडना, कळ्ळें न्ही, न्हीद पडना. सो हें तुमी जाल्यार तुमकां ऑर्डर करूं शकता. चड व्हडलें एक्सपेन्सीव कांय ना, जस्ट 800 कितें आहा हेका. ओके, बरें मातशें न्हीद पडटा, म्हणजे बरें तुका कम्फर्ट जाता. सो हें लक्षांत दवरात. फर्स्ट म्हणजे लेफ्ट सायडीन न्हिदात, स्ट्रेट न्हिदनाकात. जाता तुमकां म्हाका कितें कंटिन्यू लेफ्ट सायड जायना म्हाका न्हिदपाक, मुवमेंट करता हांव. सो रायट ना लेफ्ट चड न्हिदता हांव, रायट मातशें कमी. पण स्ट्रेट न्हिदनाकात आनी उठ्ठा आसतना घाई उठनाकात. पांय सकयल दवरात आनी शिगा उठात. आनी बेंड करतना न्ही
सपोज की सकाळी कितें पडलें आमी अशेंच करून बेंड करतात, अशें हे करनाकात. दोन्ही पाय अशे हे करात, म्हणजे दोन्ही पाय अशे मातशे स्प्रेड करात आनी अशें कितें पडलें बीन जाल्यार काडात. पाय पयलीं स्प्रेड करात आनी कितें पडलें बीन जाल्यार कितें काडपाचें काडात. अशें डायरेक्टली जेन्ना आमी नॉर्मल आसतना डायरेक्टली करता न्ही, अशें बेंड करनाकात, प्रेशर येता. सो इतले पर्यंत अजून म्हाका खबर आहा, तुमकां शेअर केला. ओके, आनी कितें आहा इन्फॉर्मेशन प्लीज तुमी म्हाका शेअर करात. ओके चला. सो फायनली जालें म्हाजें. हे पळयात सगळें क्रिसमसाचें सामान, हें सगळें हांगासर न्ही म्हणजे क्रिसमसाचें सामान सगळें आहा. सगळें काडलें हांवें डेकोरेशन. कित्याक शिव आसा न्ही आनी चान्स सोडप ना. पळय सारकें भरला. थँक्यू आं. तुका 2 इसवण कापां एक्स्ट्रा. हां, इसवणाचे पोसता ताका 2 एक्स्ट्रा भाजता. आतां काय ताका च्या दिवं शकना, कित्याक टायम जालो जेवपाचो. जालें बरीच अशें काम जालें की, कित्याक आतां आमगेर न्ही खूब युट्यूब फॅमिली येवपाची आसा. अशें पसारत दवरप घरांत तें बरें जायना हय का न्ही. सो ताका लागून म्हटलें तूं आसा न्ही, तूं येवंक ना, फटाफट करया म्हटलें. पळय जालें रोखडेंच एक काम जालें. ओके चला. सांज जाल्ली आसा, न्हिदलेले उठले. सो सांजचे न्ही हांव चाय बीन पिना. केन्ना चुकोन इफ पिवंक दिसल्यार न्ही पिता. केन्ना चपाती बीन कितें आसल्यार, सकाळची चपाती बी आसल्यार केन्ना. पण आयज केन्ना केन्ना मम्मी रव्याचे पोरेज करता नाल्यार नाचण्याचे तिजान करता. सो म्हटल्यार आयज करता, तुमकां शेअर करता. रव्याचे हांव तुमकां नेक्स्ट टायम शेअर करता. ओके, सो कोणाक जाय जाल्यार बीन तुमी करूं शकता. ओके, सो करया म्हटलें. आयज म्हटलें आयज कर. पण केन्ना केन्ना रव्याचे करता, केन्ना केन्ना नाचण्याचे करता, केन्ना केन्ना चुकून च्या अशें घेता. आं, मुगाचे करतात खंय. दीस तुमकां दाखयता मुगाचे. ओके, नेक्स्ट टायम तुमकां दाखयता मुगाचे. सो डॉक्टरान म्हटल्यार म्हाका रागीचे नाल्यार रव्याचे कर म्हणून दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळय हो हाफ कप आसा न्ही गे, अर्द कप. थोडे घेतला म्हाका आनी थोडेशे उरले की रितू खातलो, ताका आवडटा. सो भिजत दवरलेले कितले तास. तुमकां जाय जाल्यार एक 1 आवर अशें बी केल्यार रोखडेच सूप करून दवरपाक जाय अशें ना. पण करच्या पयलीं न्ही एक हाफ एन आवर तुमी उदक घालून दवरात. ओके, दाखयता तुमकां. चला, तूं वायट वायट हें आसा तांदूळ गाळून घेवन. तांदूळ न्ही ते फुटले आसतात ना, तांदूळ कितें. सो बरें ताका न्ही अशें गाळून घेयात. सो हें पळयात बरें गाळून घेतलां. आतां सो आतां न्ही मिक्सी जारान ट्रान्सफर करात. सो आतां घालता पळय एक धाकटो चमचो न्ही गे, एक धाकटो चमचो घालता सोय. ओके, आनी गोड घालू. गोड घालप ना आतां. सो पयलीं हें वांटून घेवंक जाय. उदक घालता, इल्लें उदक घाल. सो उदक घालून न्ही आमकां हें वांटून घेवंक जाय. ओके, आतां हें न्ही वांटून घेता आनी कांय ऍड करप ना. सो हें पळयात अशें फायन न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय उदक घालून. सो आतां आमकां न्ही हें गाळून घेवंक जाय. सो थोडेशें उदक घालता आनी मातशें पातळ करून घेयात. सो आतां चाळणी घेया आनी ताका न्ही बरें गाळून काडात. थोडेशें उदक ऍड करता मिक्सी जारान, ताका लागलेलें आसा न्ही. घाल घाल. ओके, बरें ताका चमच्यान न्ही अशें गाळून घेयात. सो जस्ट थोडेशें आनी उदक घालता आनी बरें ताका अशें मिक्स करून घेया. मागीर हातीन ताका न्ही बरें अशें पिळोवन काडात. सो बरें ताका पिळोवन काडा आनी हें मागीर उडोवपाचें. सो परत एकदां न्ही ताका मातशें गाळून काडात. हें पळयात अशें उरता मागीर तें. हें पळयात जाल्लें आसा. सो आतां घालता गोड. जितलें तुमकां गोडसाण जाय ते प्रमाणे गोड घालात. हांगासर न्ही असले गोड घातला हांवें. ते ब्लॅक गोड मेळटा पळय ते घातला न्ही गे. ब्लॅक काळे गोड तुमी घालूं शकता. साखर घालनाकात कित्याक प्रेग्नन्सीनी चड शुगरी खावंक जायना. सो हें भरून न्ही हांवें गोड घातला आनी जस्ट थोडेशें न्ही मीठ घालपाचें. ओके, आतां हेका बरें बॉयल करून घेवंक जाय. पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेयात. हें पळयात गॅसीर दवरप आनी अशें ताका न्ही कंटिन्युअसली न्ही हालयत रावंक जाय आनी ताका बरें न्ही अशें बॉयल हाडून घेवंक जाय. कितले मिनटां गे म्हणजे थीक जायसर मातशें न्ही तें थीक जातलें. म्हाका न्ही अशें थीक खावपाक खूब आवडटा. मातशें ताका थिकनेस येयली न्ही जालें मागीर. ओके, सो हें तुका दाखयता मागीर करून. तुमकां जाय जाल्यार हितून न्ही इलायची ते वेलच्यो आसता पळय धाडोन पावडर घालूं शकता इफ तुमकां लायक जाल्यार. हांव घालचें ना कांयच की म्हाका
म्हाका काय लायक तसलें लायक ना इलायची बीन घातल्यार, सो हांव सिंपल करता. सो मम्मीनी हितून आतां जस्ट न्ही एक थोडेंशें उदक घातलां, म्हणजे जितलें पातळ आसल्यार आनीक बरें, मातशें पिवपाक बरें जाता. नाजाल्यार चड थीक जालें न्ही मागीर थिकनेस जाता, मागीर दाट जाता मागीर तें परफेक्ट आहा. हें पळयात थीक जाल्लें आसा आनी म्हाका इतलें दाट आवडटा, चड अशें म्हाका पातळ आवडना. सो जाल्लें आसा, आतां गॅस न्ही बंद करपाचें. तुमकां न्ही सपोज चड पातळ जाय न्ही जाल्यार तुमी उदक चड घालात. ओके, सो म्हाका न्ही पातळ आवडना, म्हाका तें लायक ना, म्हाका अशें लायक मातशें थिकनेस उरलें न्ही खावंक बरें लागता. सो जाल्लें आसा, आतां हांव अटॅक करता. हय, भुरग्यांक बी पातळ, इफ तुमी भुरग्यांक बी दिता न्ही हें करून जाल्यार पातळ दिवपाचें बाटलेन बी घालून. म्हाका तें पातळ आवडना, म्हाका अशेंच आवडटा मातशें दाट. हें पळय चड थिकनेस ना, मातशें पातळ आहा. ओके, सद्या हें गरम आहा, हें खावंक घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके आं नाका, तुमकां जाय जाल्यार म्हणटा तेजे वयर घी घालूंक शकता. म्हाका घी तेजे घी मागीर इलायची बीन घातलें म्हाका तें आवडना, म्हाका कांयच नाका, म्हाका अशें सिंपल जाय. सो अशें तुमी करून खायात. ओके, प्रेग्नन्सीन. ओके, इवनिंग सांजचे टायमार तुमी हें करून खावंक शकता. बरें, शिवराक जाय, शिवराक घे, शिवराक घे म्हटलें, शिवराक आपल्याक नाका खंय. शिवराक च्या सोडलें न्ही आतां च्या पिना तो, अशें कमी केलें ताणें. ताका विचारलें आतां च्या करूं, नाका हांव पावलो म्हणटा हें खा म्हटलें. ती जाण आयकता गे आवाज पळय, आवाजूच ना. आतां न्ही हांव व्लॉग एंड घेवपाक येयला आनी टायम जालो आसा 11:30 रातचे. सांजचे हांवें ते शूट केलेले व्हिडिओ ते तिजांचे, मागीर काय व्लॉग करूं ना हेजी स्टडीज. तेजेर न्ही एक प्रोजेक्ट रिटर्न केला टिचरीन की सारकें, म्हणजे हांवें न्ही तेंच्यांनी ते बुकार मेन्शन केला रफ बुकार की पिक्चर ड्रॉ करूंक जाय नाजाल्यार स्टीक करूंक जाय. ऑप्शन आसा स्टीक ऑर ड्रॉ. हांवें ड्रॉ केला पण ताका रिटर्न धाडला आनी टिचर म्हणपाली स्टीक करूंक जाय खंय. सो आतां परत ते स्टीक केले, म्हणजे प्रिंट काडले मागीर ताका कट करून स्टीक केले, परत ताका भरचें पडलें. ताका लागून न्ही हांवें मागीर काय अशें मदीं व्लॉग बीन करूं ना. म्हटलें एंड घेवपाक विसरलेलें हांव, सो आतां एंड घेवया म्हटलें. ओके, चडशें नांव घेता. रोज डिसोजा, एस्मी रॉड्रिगीज, जोसलीन फर्नांडीस, तबसम शेख न्ही शिव मम्मी भयणीक पावपाक गेल्ले बस स्टँडार पणजी सकाळचे, तेन्ना ते मेळ्ळे खंय बस स्टँडार. हांव वचूं नासलेलें, ते मेळ्ळे खंय तबसम शेख. ओके, हांव चुकलें तुका. हेचे हांव येवपाचें आसलेलें सकाळीं, जावना म्हाका उठपा बेगीन 6 सुमार. सो भयण म्हणपालो तूं आनी येनाका, म्हणजे शिव पावयता म्हणपालो. तो शिव आनी मम्मी गेल्ले बस स्टँडार ताका पावपाक भयणी, आनी हो गेल्लो ऋत्वीक. आनी नेक्स्ट नांव आसा सरिता अलवेज. ओके, आनी जिजा देसाय, सो हें नांव आसा. ओके, सो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you friends. Please see your comments and subscribe to my Dragon Festival. आणि आई तुमकां हाय म्हणना न्ही. ओके, मम्मी पळय ते प्रोजेक्ट कट करताले न्ही, थंय पेपर पडला. बाय म्हण तूं. आयज मम्मी तुमकां मेळोंक ना, शिव न्हिदलो 11:30 जालें न्ही ताका लागून. ओके, चला बाय. तो आयज न्ही 3 बर्थडे आसा, ताका विश करता. तो नांव आसा मारिया साधना. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मारिया. आनी नेक्स्ट आसा फ्लेक्सबन कार्दोज. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे फ्लेक्सबन. आनी आसा जुली परेरा. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे मारिया, फ्लेक्सबन एंड जुली. Happy birthday and many blessings to you. May God see some happy birthday. चला बाय. Bye.